Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. म्युनिसिपालिटीचो जो व्यवहार जाता जी कामगारांक छळवणूक जाल्ली आसा कामगारांक आमच्या म्युनिसिपालिटीच्या 3 महिने जाले पगार दिना आनी दिवपाचें नांवूय येना. आमच्या जे म्युनिसिपालिटीचे चीफ ऑफिसर आहा त्यांनी सगळ्या स्टाफाचो पेमेंटाची सॅलरीची सायन मारून दवरल्या. जाल्यार सीपीच्या टेबलार जो चेअरपर्सन आहा त्याच्या टेबलार ते तशेंच दवरलेले जे सायनी करिना, ज्या कामगारांच्या पेमेंटाक सायन करिना. म्युनिसिपल फंड ना म्हणून जवळ व्हरतात, पैसो ना म्हणटात पगार दिनात आणि येवच्यान एका फाटोफाट एक म्हयन्या भितर 2 मिटिंगो घेतल्यो आणि मिटिंगो घेतल्यो सांगिल्ले तांकां फक्त कोविडाचे प्रॉब्लेम डिस्कस करात. 17 कामगार कमी करचे म्हणून सीओचेर प्रेशर घालतात आणि तांकां कमी करिना म्हणून ताणें सगळ्या कामगारांचो आयज पगार आडोवन दवरला. 3 महिने जाले. भुरग्यांची फी भरपाची आसा, तातूंतले जे डेली वेजीस कामगार आसात तांकां भुरग्यांची फी भरपाक जाय. थोड्यांची ल्हान भुरगीं आसात, कशें जगप त्यांनी? असो जर ते अन्याय करतले आणि जाल्यार ते फुडें कशें? म्हाका जाल्यार दिसना की हे बरो राज्यकारभार चलयतले आनी ते फुडें आतां मोठी आमकां हांगासर लोकांक नागरिकांक स्वप्नां दाखयतात. हे अशेंच काय कितें? एक्चुअली काउन्सिलरांचें काम आसा पॉलिसी मेकिंग आणि ऍडमिनिस्ट्रेशनाचें काम आसा सीओचे, पण हे डेली ऍडमिनिस्ट्रेशनान इंटरफियर करतात जो आमकां हक्कच ना. आणि ते सांगतात तशें सीओ करिना म्हणून सीओ हायकोर्टाच्या दारा मेरेन आनी पावयलो.